Goa, today is uncertain, but tomorrow represents hope and a promise. So how did we land in here when we had reported a beautiful state as COVID-free almost a year back, and the politicians claiming all the credit then? Is uncertain, but tomorrow represents hope and a promise. So how did we land in here when we had reported a beautiful state as COVID-free almost a year back, and the politicians claiming all the credit then? How did we end up in this mess which is hard to even guess? How did we turn from being green to being red, and now from being alive to being dead? As kitak loka kamana kaupak garan jewon na uskal geopak oxygen na, when a CM famously quoted Tumka Biopachi Garazna. When we needed our government to be outspoken, they left our borders open. The hotels, the entertainment, the parties and the casinos open. And when we questioned them, they went unspoken. We are crying today for oxygen, and at the same time our government is cutting trees, leaving our nature, our beauty, our mole and our River Madai house broken. Our courage is broken because all 40 members are rotten. When our people are suffocating, our ministers are having a ventilator scams bespoken. And with this, we all Goans are left heartbroken. But as a Goan, our spirit is not broken. Yes, Goa's spirit is not broken. Are you a CM or a clown? Your ego needs a cut down. Please look around. Covered in blood is my hometown. Hard even to touch down and to step into a playground. Please have a look around. Your system is a shutdown. The warriors having a meltdown. The citizens are having a breakdown, and you're still not imposing a lockdown. With the local authorities taking their measures, you should be ashamed and have a face down. This prayer is for every Goan elected representative. Lord, please give them the strength and the wisdom to help their people. Because no matter how much money and power you exercise, at the end of the day, our graves will be of the same size. We all are from the dust, and to dust we shall all return. गायन घेऊया A14. Emocha ugrasa koran, I Jesu ci adniamanon, pavatiano fure sorat, mispetum monitol korun, yadnik sevok vitor sortat,
येवकार दिवया गायन करून मिसा पेटेक हाजीर जायात ल्हान व्हड पातकांची दूख दवरून सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी किरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानान सोंपलेल्या आंद्रेसा आझारेदो तिसऱ्या वर्साचे ह्या आमच्या सोंपलेल्या भोवणी खातीर मागता. देवान ताचे आपणाच्या सासणाचो विसो दिवन सुर्गीचें सूख फावो करूं. तशेंच मागूंक लायता सोंपलेलो आमचो भाव जुसे फ्रांसिस्को फेर्नांडीस किरीत भाशेन ताका 3 वर्सां भरतात. ताचे खातीर मागुया देवान ताका सासणाचो विसो दिवन सुर्गीचें सूख फावो करूं. आज आमकां मागूंक लायता आज लोग्नीक वार्षिक वरोस रॉकी आनी सेसिलिया फेर्नांडीस आनी आग्नेलो आनी बेविंदा मास्करेनेस ह्या आमच्या आनी सेर्जिओ आनी मोनिका ह्या आमच्या तेगाय जोड्यां खातीर आमी मागुया आनी तांच्या कुटुंबा खातीरूय मागुया. देवान तांकां आशिर्वादान भरून सगळे भलायकीन भरून आनी तांकां राखूंक आनी सांबाळ म्हूण आमी किरीत भाशेन मागुया. तशेंच आज मागुया म्हजी भयण मिना फेर्नांडीस आपल्या जल्माचो दीस समोर उमता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं ताका आनी ताच्या कुटुंबाचेर बरी भलायकीन ताका दवरूं म्हूण ताचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. हांवें तुमकां विचून काडल्यात तुमी म्हाका विचून काडूंक ना. तुमी ह्या संवसारांतले न्हय अशें जिसवास आमकां म्हणटा. आमी ह्या संवसारांत जेजूची पाटलावदारां कशीं जियेतना जायते फावटी ह्या संवसारांतले आडकुड्यो ह्या संवसारांतल्यो रिती ह्या संवसारांतल्यो वस्तू आमकां जेजूच्या तत्वां प्रमाणे जिवंक आदार दिनात. जायते फावटी त्यो दुसरेच वाटेन आमकां ओडून व्हरतात. म्हणटच आमी ह्या संवसारांत जियेतना अदीक आनी अदीक जेजूची शिकवण आमी आपणायता आसतना संवसार आमकां किकोन करता, संवसार आमकां केणटा. असले वेळार आमी जेजूची तत्वां आपणावन ताचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक ह्या मिसान खतखत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्याक वर मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा आमच्या मोगाळ बापा पवित्र स्नानाच्या नव्या जल्मा वरवीं सुर्गीचें जिवीत तुवें आमकां दिलें आनी तुजे मुखार आमकां प्रमाणीक करून अमोर जीण जोडूंक आमकां तांक दिली. तुज्या आदारान आतां संपूर्ण मोहिमेक आमी पावोशें कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूल चलयता सासणाच्या सासणांक. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. सिरिया आनी सिलिसिया तावन पावलू देर्बेक आनी उपरांत लिस्त्राक गेलो. थंय तिमोत नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय भावार्थाक वेंग मारलोली जुदेव बायल आसली, पूण ताचो बापूय ग्रीक. लिस्त्रेंत आनी इकोन्युमांत भावार्थी भाव भयण ताचे बरें उलयताली. पावलून ताका आपणा बरोबर व्हरूंक येवजिलें. थंय जियेतल्या जुदेवा पासत ताणें ताची सुनोत केली, कित्याक ताचो बापूय ग्रीक म्हूण सगळीं जाणां आसलीं. शारान शार
भोंवताना जेरुजाल्याक 2 दुतांनी आनी जाणट्यांनी ताराव घेतलोले ताची खबर तांणी तांकां दिली आनी ते पाळूंक जाय म्हूण सांगलें. हे भाशेन पवित्र सभा ओदीक आनी ओदीक भावार्थान मजबूत जाल्यो आनी दिसान दीस तांची संख्याय वाडून गेली. देवाचें उतर आजयेंत परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवारले देखून ते फ्रिजिया आनी गालासिया प्रांतांनी भोंवले. मिसियेचे शिमेर पावले तेन्ना ती उतरून बिथिनियेंत वचूंक तांणी चिंतले, पूण जेजूच्या आत्म्यान अशें करूंक तांकां मना केलें. म्हणटूच मिसेंतल्यान भोंवून ते त्रोआसाक गेले आनी एके राती पावलूक एक दर्शन मेळ्ळें. मासेदोनियेचो एक मनीस थंय उबो आसलेलो ताका दिश्टी पडलो. तो ताचे लागीं अशें मागतालो, मासेदोनियेक येवन आमकां आदार दी. हें दर्शन पळयले उपरांत रोखडेंच मासेदोनियेक वचूंक आमी बंदाबस्त केली, कारण तांकां शुभवर्तमान परगटूंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां ठावें जालें. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. पोतून म्हणया, सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोद गितां गावन भितर सरात, संतोसान येयात देवा मुखार. जबाब. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय, तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार, आमा समेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. तो गवळी, आमी ताच्यो शेळयो, मोयपासान चोरून सांबाळिल्ल्यो. ताचे मुखार या, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची परजा. जबाब. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो मायमोग सासनाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी. जबाब. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. क्रिस्ता बराबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यांत म्हणटूच सर्गींच्या वस्तूंचे जावन दी तुमचे ओत्रेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलेलो आसा. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवाबा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसार तुमकां जोडटा जाल्यार तुमकां जोडचे आदीं तो म्हाका जोडला म्हूण जाणूं जाय. तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले विचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जोडटा. चाकोर आपल्या दोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगडास धरात. तांणी म्हाका दुमाडो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाडो दितली. तांणी मोशें उतर सांबाळ्ळां जाल्यार
तुमचें सांबाळटली. पूण हें सगळें म्हजे पासत ती तुमकां करतली, कित्याक जाणें म्हाका पाठयला ताका ती वळखनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाड बाबा भयणीनो, तुमी संवसारांतले न्हय, हांवें तुमकां संवसारांतले वेंचून काडल्यात. कांय बरी आश्वासनाची उतरां जेजूची. आमी ह्या संवसारांत सगल्यो वस्तू बाबा भयणीनो आमच्या हाताखाल आमी आसा म्हूण पुंजायता. आमी व्हडपण, आमी मान, आमी दुसरो हेर जुट्ट्यो, आमी संवसारांत आसलेल्यो पदव्यो, आमी संवसारांत आसलेली गिरेस्तकाय, आमी संवसारांत आसलेले सगळे संबंद आमचे हक म्हूण आमी समजता आनी आमचे ते करूंक आमी दिसपोटी वावुरता. आनी अशें करता आसतना बाबा भयणीनो, जायते फावटी संवसारांतली चाल, आमचें धोरण कशें आमी करता. जेजू आज आमकां म्हणटा, तुमी म्हजी पाटलावदारां, तुमी ह्या संवसारांतले खरे, पूण तुमकां हांवें वेंचून काडल्या. जेन्ना आमकां जेजू वेंचून काडटा तेन्ना सगळे खालतीकायेन एकामेकाच्या मोगान जिवंक, आमी खरीत भाशेन देवाचो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक, देवाचो संबंद दुसऱ्यांक दाखोवंक, दुसऱ्यांचो हुस्को धरूंक, पेल्याची सेवा करूंक, दुसऱ्यांक बोगसोणें दिवंक, दुसऱ्यांक गरजेवंतांक पावूंक, कोण नासलेल्यांक आनी हेर अनाथांक आमी आदार दिवंक. ही जावन आसा तत्वां जेजू आमकां शिकयता. आनी संवसार बाबा भयणीनो ह्या तत्वांक किखूंत करता, तांकां खरीत भाशेन भायरायता आनी एके भाशेन आमकां ही तत्वां गरजेची न्हय म्हूण आमकां आमचें मन खरीत भाशेन घुस्पायता. असले वेळार जेजू आमकां म्हणटा, जे परी तुमी म्हजे शीस, म्हजी पाटलावदारां, हे संवसारांत तुमी जी शिकोवण हांवें तुमकां दिल्या आनी जी तत्वां हांवें तुमकां दिल्या ती करूंक तुमी वावुरतात, तेन्ना संवसार तुमकां किकोन करतलो, संवसार तुमकां भायरायतलो, संवसार तुमकां सगल्यांक दोशी करूंक वावुरतलो, संवसार तुमकां सगल्या सुबे माजार म्हज्या नांवा खातीर धुमाडो तुमकां दितलो. असले वेळार बाबा भयणीनो, आमी जेजूची उतरां घोट मोतीन धरूंक जाय. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यान, जरी तर तांणी म्हजें उतर सांबाळलें जाल्यार तुमचें उतर ती सांबाळटली. पूण म्हाकाच तर तांणी खरीत भाशेन ह्या संवसारांत धुमाडो दिलो जाल्यार तुमकांय ती धुमाडो दितली. असल्या वेळार आमी चड वडीन सांपडल्या, आमी ह्या वेळार भिरांतेन जियेता, आमी ह्या दिसांनी खरीत भाशेन दुबावान जियेता, ह्या दिसांनी एकामेकाचो हुस्को धरूंक सुद्दां आमी भियेता बाबा भयणीनो. असले वेळ आयला की महामारी आमकां एकामेकाचे संबंद तोडून उडोवंक, एकामेका सवें पयस रावंक, एकामेका सवें आमी आमचो हुस्को दाखोवचे बदलेक आपलेपणान जियोंक आमकां जायते फावटी धोरण आमचें ही वाट आमकां दाखयता. तसले वेळार जेजू आमकां म्हणटा, एकामेकाचो हुस्को करात, दुसरीं जीं बरीं नात तांचो हुस्को आनी तांची जाणणी तुमी घेयात. जी कोण बाबा भयणां ह्या संवसारांत कोश्टवतात तांकां एक फोन मारून तरी तुमी विचार करात. तुमी तुमचे लागीं आसा जाल्यार फूल ना पाकळी दुसऱ्यांक दिवंक वावरात. अशें तुमी करता तेन्ना म्हज्या तत्वां प्रमाणे जियेतात म्हूण देव तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुजी भुरगीं वेदी तिचे तुका संवसारांतली
मोशा बाबा भयणी मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागा हे तुमच्या दातेले बलिदान आपल्या मनाकडे मिळवे आमच्या आनी आपल्या पवित्र देवा सर्वेस्पोर मानून सर्वेस्परा आमच्या देवा तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान दोळ्यायेन मानून घे तुवें आमकां फावो केलाय ती देणी आमी ओगडाय ना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून दवर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काडी आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाशान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली जेन्ना कुर्सावय ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सुपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सो दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गोडपोर गोटुया तुझ्या कुसा आनी पुनोशिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता रीत भाशेन आज लोग्नीक वार्षिक वरोज आपणाचो समारंभ ते आमच्या सगळ्या काजारी जोड्यां खातीर आमी मागता तशेंच आज जल्माचो दीस समारंभ ते आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागता
आंकवार मरी देवाची माई संगती सपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सोर पदवेदार बापा सोर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडराची जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेक तांतर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजी कुशी परमळ तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी वस्तो जेसू आमकां आपल्या तत्वान प्रमाणे शिकून आमकां ह्या संवसारांत जिवंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. भोव पवित्र संस्कारान आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. गायन घेवया D3.
सर्वावून होच वर्तो आधार सगळ्या गुन्हेच उत्तम देणे आमकां पुरो जेसू ताचे प्रमाण आमकां ताचो गुरीस ताचे पुनर्जीवी आमकां पुरो जेसू ताचे प्रमाण प्रार्थुया. भू मोगाळ बापा, दोळेरायेन तुवें आमची सोडवण केली, तो दोळेरायेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कुश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली, तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोरकार गायन घेवया F8. बापाच मोहिमेक बापाच मोहिमेक परगोट कोरात. जेसू सोमी देवाचे सोन बरेंसाचे तोरी देवा वरवीं तोर जेजून बडाय दाखयली ना. बापाच मोहिमेक परगोट कोरात. बापाच मोहिमेक परगोट कोरात.